प्रत्येकान आपल्या भितरलो विद्यार्थी जितो दवरूंक जाय। हाचे वेळान प्रधानमंत्री मोदीन स्कुलां कॉलेजीच्या भुरग्यां बरोबर दिल्ली सावन परीक्षा पे चर्चा केली। भुरग्यांक मोदी सरान 2 वरां क्लास घेतलो। आत्मविश्वास शिक्षण धैर्याचेर तो उलयलो। पालकांनी भुरग्यांचेर दबाव हाडचो न्ही। मोदी सरान भुरग्यांक योगाचो फायदोय सांगलो। गोंयचे कितल्याशाच शाळांनी हो क्लास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर पळयलो। मेरे उन शिक्षकों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अभी भी विद्यार्थी बनाए रखा है। मुझे सबसे बड़ी शिक्षा मिली कि भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत देना। During examination, in spite of being fully prepared and confident, there is a feeling of nervousness till the exam is over. So how can we cope up with this? आत्मविश्वास हर कदम पर कोशिश करते 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 बढ़ता है और हम उसको अचीव कर सकते हैं। और इसलिए निरंतर ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं जहां हूं उससे मुझे कुछ और अधिक करना है और इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। मैं आज बस इतना कहना चाहती हूँ कि आजकल पीयर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है, दोस्तों के बीच में इतना तनाव है कि दोस्ती कम और यहाँ आगे निकलने की होड़ कुछ ज्यादा ही है। जब भी आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो आपको एक तनाव महसूस करना पड़ता है। आप खुद को नहीं देखते हैं, उसको देखते रहते हैं। यार वो 4 घंटे पढ़ता है, चलो मैं भी 4 घंटे पढ़ूंगा। आप खुद को देखो, खुद को समझो, खुद के लिए काम करो। परीक्षा के दौरान माँ बाप बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करें और जब बच्चे 80 से 90% अंक प्राप्त करते हैं उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते। वो चाहते हैं उनका बच्चा या बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, जिससे बच्चों के अंदर की इच्छाएं मर जाती हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आज आपके पेरेंट्स की क्लास लूं। समाज में वो किसी और के बच्चों की कथा सुन करके आते हैं, फिर मनोमन तय करते हैं मेरे बेटे बेकार है, मेरी बेटी बेकार है, मेरा कुछ हुआ नहीं। और हो सके तो गाड़ी में जाते होंगे तो पहले अपनी पत्नी को डांटते होंगे कि तूने कैसे बच्चे बड़े किया, क्या सिखा जाए, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। और इसलिए मैं अभिभावकों को कहता हूं कि आप इसको सोशल स्टेटस मत बनाइए। और दुनिया में कोई बालक ऐसा पैदा नहीं होता है कि जिसके अंदर कोई न कोई भगवान ने विशेषता न दी हो। दिसले की आमचे जे मनान जे क्वेश्चन्स आसले रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड हाउ टू टॅकल द स्ट्रेस सगळे इट वॉज कवर्ड इन द सेशन आणि खूप बरें दिसलें। Feel is that basically we have to not get distracted with things but during exams or during exam weeks we have to like concentrate. He gave an example of while drinking water you must concentrate so that you can feel the water taste of the water. गोवा डेअरीचे कॅटल फीड मशिनरी आणि स्टाफाचे नेमणुकेत कोट्यांचे स्कॅम जाला म्हणून चौकशी समितीन रिपोर्ट दिलो खरो, मात ही चौकशी निपक्ष जावंक जाय म्हूण चेअरमॅन माधव सहकारी सांगता। समिती डेअरीच्या बोर्डा कडच्यान पयशे उखलूंक खंय ब्लॅकमेल करता। ह्या कथीत स्कॅमाची पोलीस इन्क्वायरीच जावंक जाय म्हूण चेअरमॅन आनी एमडी उलोवन दाखयतात। जे कितें हांगासर घडल्या गोष्टी ज्यो घडल्या म्हणून जी चर्चा चलता त्याची एक क्लियर अशी एन्क्वायरी जावची, रायट फ्रॉम दूध परचेज, कॅटल फीड रॉ मटेरियल परचेज, मशिनरी परचेज आणि कितके कोटींचो अफरातफर जाल्या ही खरेंच चौकशी जावपाक जाय। पूण ही एका निपक्ष अशा माध्यमांतल्यान जावपाक जाय। हें इतल्याच खातीर हांव सांगता, जी कमिटी निवडून दिली सरकारा जनरल बॉडींतल्या निवडून दिली म्हणपा पेक्षा हांव ते जनरल बॉडीचो प्रिसायडींग ऑफिसर आसलो आनी तितून आनी चड भानगडी जावच्यो न्हू, चड गोश्टी त्यो वायट ठराक वच्च्यो न्हू म्हणून तांकां बहुमत आशिल्लें की ना हें सुद्दां न करता विचार करता हांवें ते कमिटीक मान्यताय दिली, कित्याक आमचे इरादे स्वच्छ आसले, चौकशी जावची हेचेर। हांव म्हाज्या प्रायवेट गोठ्यांत खंयची खावड हाडटा हेचेर सुद्दां तेंचें लक्ष आसा। म्हणून हें फक्त क्लियर ब्लॅकमेलिंग आसा आमचे कडल्यान पयशे उठोवपाक, हो म्हाजो आरोप आसा कमिटीचेर। ते केदेंय मोठे आसूं
पूण म्हाजो आरोप आसा की तेंचे फक्त हे पयशे उठोवपाची कारस्थानां, ह्या कारस्थानाक आमी बळी पडचे ना. म्हाजें आव्हान आसा सरकाराक, त्यांनी हांगासर पोलिसांचीच एन्क्वायरी अपॉयंट करची. आणि हो मुख्य कारण म्हणजे आमचे रॉ मटेरियल आणि आमची खावडीची विक्री. रॉ मटेरियल जर आमी 20 रुपयांक घेतले, आमची खावड विकप जाताले 16 रुपया. ताका लागून लॉसीस जाताले. आनी अंदू आतांच्या बोर्डान इतली म्हणजे जे परचेज जे रेट आहा, परचेज जे रॉ मटेरियल परचेज आहा, जे पशुखाद्याक जे कच्चो माल लागता ताजेर इतली ट्रान्सपरन्सी हाडल्या. आनी पयलेच फावटी अशें गोवा दूध संघाच्या इतिहासान पयल्या म्हयन्याक 7.5 लाख प्रॉफिट जाले, दुसऱ्या म्हयन्याक 16.5 लाख, कालच्या म्हयन्याक 21 लाख आनी आतांच्या म्हयन्याक म्हळ्यार डिसेंबराक जानेवारीक आमची अपेक्षा 30 लाखाचे प्रॉफिट जातले. लायटीच्या खात्यान 1600 कोटीच्या कामाचो प्रस्ताव करून सरकाराक धाडला. 2 वर्सांत गोंयच्या लायटीचे सगळे प्रस्न तडीक लायतले म्हणून वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार उलयला. तेच प्रमाण लोकांक नेमान लायटीची बिलां मेळूंक जाय म्हणून यत्न चल्ल्यात. 3 म्हयने जाले तरी एखाद्याक बिल मेळना जाल्यार मिटर रिडराक धरतले म्हणून मडकयकार उलयला. पावर डिपार्टमेंटान हे फावट जो कॉन्सन्ट्रेट करपाक केल्ले आसा ते म्हटल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशना खातीर. आनी त्या खातीर जवळ जवळ आमी 1600 crores एस्टिमेट केल्ले आसा. अप्रॉक्सिमेटली 500 to 600,000 ऑलरेडी टेंडर्स इन द पायपलायन. फुडल्या 1-2 वर्सांक सादारण 1600 crores आमकां जाय अशें आमी डिपार्टमेंटा मार्फत CMाक रिक्वेस्ट केल्लो आसा. आनी सादारणशे ह्या वर्सा आमकां 400 कोटी सुमार जाय पडटले आनी ते भशेन आमी CMाक आमकां बजेटीन प्रोविजन करूंक लायिल्लें आसा. कांय सुवातींनी अंडरग्राउंड केबलिंगाक 200 कोटींचे टेंडर दिला. तेन्ना आमी चिंतता की आमकां लोकांक अनडिस्टर्बेड लायट दिवपाक जाय. पावसान लायटीचो चडांत चड प्रॉब्लेम आसता. पावसान चड कित्याक आसता, झाडां पडटा, लायटी ट्रान्सफॉर्मर जळटा. आनी त्या खातीर अश्यो एरियेनी आमी जे एक तर एरियल बंच केबल घालपाचें ऑलरेडी सुरू केल्लें आसा. दुसरी गजाल आमी अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचें काम, आतां जवळ 200 कोटीची अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम ऑलरेडी टेंडर जावन दिल्लें आसा. 15-20 दिसांत सोलर पॉवर टेंडर येतलो. सोलर पॉवर पॉलिसी ऑलरेडी नोटिफाय जाल्ली आसा. येता ते सादारणशे आनी 15-20 दिसां भितर टेंडर येतले. आनी सादारण पयल्या वर्साक आमी एक मिनिमम 50 मेगावॉट पॉवर प्रोड्यूस करपाचें आमी टार्गेट केल्लें आसा. 3 म्हयने जाले तरी एखाद्याक लायटीचे बिल पावना जाल्यार खंय मिटर रिडराक धरतले. थोडे कडेन बिलां वचना, म्हणजे टायमार वचना अश्यो कंप्लेनी येता. पूण बाकीचे कडेन सगळ्याक टायमार मेळटा. पयलीं 2 महिने 3 महिने बिल मेळनासलें, इतक्यो ना. पयलो सारकेंच मॅस जाल्लें, पूण आतां आमचे मोस्टली ह्या 2-3 म्हयन्याक खुबश्यो एरिया रेग्युलर जाल्ल्यो आसा. आतां एक खूब वेळा आमचे लायनमॅन मिटर रिडर हे प्रॉब्लेम करताले. आनी त्या खातीर आमी डिपार्टमेंटा मार्फत हांवें एक सर्क्युलर काडलेलो आसा. खंयच्याच घराक, घर आसूं किंवा खंयची प्रिमायसीस आसूं, 3 म्हयन्या वयर बिल जर पावना जाल्यार ताका आमी मिटर रिडराक रिस्पॉन्सिबल धरतले. पूण खूब वेळा कितें जातालें, एका वर्सान बिलां दिताले, एका वर्सान बिल वचप आनी घर बंद आसा, दार बंद आसा म्हणप आनी एवरेज बिल दिवप. आनी एका वर्सा नंतर 2 वर्सान वचून एक दीस केन्ना तरी मिटरा कडेन वचप आनी तेणी मागीर 1 लाख बिल 2 लाख बिल दिवप, अशे प्रॉब्लेम जाताले. आमी सर्क्युलर काडलेले आसा. जर एखादें जर बंद मेळ्ळें, ह्या म्हयन्याक बंद मेळ्ळें, दुसऱ्या म्हयन्याक मेळ्ळें, तिसऱ्या म्हयन्याक मिटर रिडराची जबाबदारी आसतली. त्या मनशाक वचून सोदून काडप आनी ताका बिल करेक्ट दिवप. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. गिव एक ब्रेक.